बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. बाळका जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी बाळका जेजूक मान करूंक ताणें केल्ल्या सर उपकारांक आर्गां भेटोवंक हांगा जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां मागण्या विशयान शिकोवन दिता. आमच्या मुखार एक सवाल आसा. जेन्ना कश्ट आमच्या कुटुंबांत येतात आमी कितें मागता? आमी मागता की पयशे, आमी मागता की बरी भलायकी, आमी मागता कितें आमी मागता? जेजू आयच्या वांजेलांत एक वोटा पासून मागता आनी ह्यो एक वोट आमी सगळ्यांनी एक वोटान जियोंक जाय म्हणून तो अपेक्षिता. पूण आमच्या जिवितांत एक वोटान जियोंक आमी चुकल्या. ह्या सर आमच्या चुकीक देवा लागची बोगसुने मागुया आनी थोडो वेळ मौन रावून आमचो प्रायचीत आमी करुया. सगळीं आमी म्हणुया. हांव पदकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडात विचारून वायट दारून बरी सोडून हांवे जायती पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो गूढ अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संवकार मोरी सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण परातून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत काकूत, सोम्या काकूत काकूत, विसा काकूत काकूत, विसा काकूत काकूत. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या मोगळा बापा, तुजो पवित्र आत्मो आपल्या देण्याने आमकां भरू. त्याच बळान तुका मानता तसले नवे मान तो आमचे भितर रचू आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां आयती करूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव, तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासना. दमदुताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळजू देवानी पावलाचेर अपराध मांडूंक निस्कारान कितें जावयेत म्हूण समजून घेवचे खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लायलो आनी प्रधान याजकांची आनी सगळे सनद्री सभेची जमत आपयजे म्हणून हुकूम दिली. उपरांत पावलाक हाण तांचे हुजीर ताणें उबो केलो. तांचे मदें सादुसेव आनी फारिजेव नांवाच्यो दोन वेगवेगळ्यो पक्षा आसात म्हणून बरेंकन जाणा आसून पावल सनेद्री सभे लागीं हे परी व्हडल्या ताळ्यान उलोवंक लागलो. भावांनो, हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवाच्या कुटुंबांत जल्मोन व्हड जाल्लो. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणाचो आमकां बरवसो आसा देखून म्हाका हांगा तणकेक उबो केला. ताणें अशें म्हणिल्ल्या घरा फारिजेवा आनी सादुसेवा मदें वाद विवाद उठलो आनी सभेच्या संद्या मदें दोन पंगड जाले. कारण सादुसेव मेल्ल्यांचे जिवंतपण देवदूत वा आत्मे आसात म्हूण सतमनूक इन्कार करतले, पूण फारिजेव हे सगळें आसा म्हूण सतमनतले. तवळ व्हड एक बोबाट जाली. फारिजेवांचे पक्षेचे थोडे शास्त्री उठले आनी वाद मांडूंक न्हू
जोरान उलोवंक लागले, ह्या मनशांतय आमकां कांय गुन्यांव दिसना. एक देवदूत वा आत्मो ताचे लागीं उलयला जावेत. अशें तांचे मदलो विवाद निबोर जावन येतलो तें पळयोवन पावलाक ते कांय पापसून तीर करन उडयतीत म्हणून सरदार भियेलो. देखून सकला देंवून वचून पावलाक तांचे मदले बलात्कारान काडूंक आनी कोट्या भितर शाबीत हाडूंक आपल्या शिपायांक ताणें फर्मायलें. उपरांतले राती सोम्यान पावलाचे बगलेक उबो रावून ताका सांगलें, धैर्य घे, जशें जेरुजलेमान तुवें म्हाका साक्ष दिलाय तशेंच रोमान ती तुवें म्हाका साक्ष दिजे. देवाचें उतर हें. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातिलां. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातिलां. म्हाका भूत सांगतले सर्वेस्पराक हांव दिन वाचतां. रातीचे पर्यान म्हजे अंतस्कन म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातिलां. देखून म्हजे काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सवेस्कायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांडसोनाय आनी म्हाका तुजे विश्वासी भक्ताक कुसडाय देखून दिवचो ना. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातिलां. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातिलां. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सांजुआव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून आपले दोळे सरगार लावन म्हळें, हांचे पासून मात्र हांव मागिना, बगार हांचे उतर आयकून म्हाका सतमंतल्या पासोती हांव मागतां. बापा, ते सोमेस्त एक जावन, तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसल्या बरी तेय आमचे थंय एक जावन आसो. अशें तुवें म्हाका धाडिल्लो म्हूण संवसारान सतमंचे पासत ते सोमेस्त एक जावन आसो. आमी एक तशें तेय एक जावनशाक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिल्ली. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावन तवळ तुवें म्हाका पाटयलाय म्हणून आनी तुवें म्हजो मोग केल्ल्या बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हणून संवसाराक कळीत जातलें. बापा, हांकां तुवें म्हाका दिलाय. संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग करन तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखशाक
हांव आसा थंय ताणी आसा जे म्हणून म्हजी आशा. नितीवन बापा, संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखता. तुवें म्हाका पाठयलाय म्हणून हेय वळखल्यात. म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सुवे रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनी की हांव तें कळीत करतलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. चिंतया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आसा एक आवय मरणाच्या तडीर ती आसा आनी तिका एक नेंतुळें बाळ आसा. कसलें जावंक पुरो भोगणां त्या आवयची, कसलें जावंक पुरो मागणें त्या आवयचें. चिंतया आसा एक बापूय आपल्या पुताक झुजाक तो धाडटा. कसली आदेश दिवची उतरां तो बापूय त्या आपल्या पुताक वापरीत. कसली जावंक पुरो ती भोगणां त्या बापायची केन्ना तसो एकलोच पूत झुजाक वेता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत असलीच एक सन्निवेश आमकां पळोवंक मेळटा. जुआंवचो वांजेल 17 अध्याय वळ 20-20 म्हणसर खंयसर जेजूच्या जिवितांत घडिल्लें घडीत हें कसलो सन्निवेश हो. येदोळूच जेजू आपल्या सिसा सांगाता निमाणें जेवण जेवन सिसांचे पांय धुवन जाल्यात जुदास जेजू गतान पराधीन करूंक भायर सरला. जर तर जुआंवचो 18 अध्याय आमी वाचलो थंयसर जेजूक धरूंक येतात. जेजूच्या निमाण्या जेवणा मदलो आनी ताच्या पाशावा मदगात घडचो सन्निवेश. तर सारकें आमी समजून घेवं येता कसली जावंक पुरो जेजूची मनोस्थिती, कसली जावंक पुरो जेजूची परिस्थिती, कितें जावंक पुरो जेजूची भोगणां. जेजूचें काळीज दुखान भरलां. जेजूच्या मोतींत खंत आसा आनी असल्या घडये असल्या वखदां हांव आनी तूं ह्या जाग्यार आसल्यार जाल्यार कितें करता आसल्यार खंडीत जावन देवा थंय परतते आसल्यार आनी जेजू हिंस करता, आपल्या बापाक उलो मारता. मागणें तो करता. कसलें मागणें तो करता, कितें तो मागता, कोणा पासून तो मागता. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू आसली परिस्थिती जर आमी चिंतली तर कसलें मागणें ताणें करी जाय आसलें. बापा, आमी मिसून काडलो जुदास इस्करियोत येदोळूच म्हाका गतान पराधीन करूंक महायाजक दर्शन गेला. थंयसर वचनाशें ताणें थंयसर पावनाशें पळय. थोड्याच वेळान बापा म्हाका धरूंक सोजेर येतले, तांचे विरोध झगडीं करूंक म्हाका सकत दी, तांकां नाश करूंक म्हाका बोल दी. या बापा, हांवें विसून काडले सीस 11 जाण ह्या ओळा म्हजे सांगात आसात. ह्या आंकांताच्या वेळार, ह्या कश्टांच्या वेळार तांणी म्हाका सांडून वचनाशें पळय. अशें मागी येत आसलें. पूण पळया जेजू कितें मागता आनी कोणा पासत मागता. जेजू मागता एकवटा पासत. जेजू मागता एकवटा पासत. कोणाचो एकवट? पयल्यान पयलें आपल्या सिसांचो एकवट आनी दुसरें आपणाक पाटलाव करतात त्या सोमेस्तां पासत. ती सोमेस्त एक जावच्याक. बापा, जसो हांव तुजे थंय तूं म्हजे थंय, जशें आमी एक जावन आसा तशें तें एक जावं आसूं म्हूण मागता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू एकवटा पासत मागता. आयच्या वांजेलांत 6 वळी आसात आनी ह्या 6 वळींत 4 फावटी एकवट म्हणलो शब्द वापरला. खंडीत जावन एकवट कितलो गरजेचो गी म्हणून जेजू आमकां दाखयता. एकवट म्हणटना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते एकवट आसा.
आमी रिक्षावाल्यांचे युनियन म्हणून आयकलां, थंयसर एक कोट आसा. बस्सावाल्यांचे युनियन म्हणून आयकलां, तांचो एक कोट आसा. ह्याच दिसांनी आमी पॉलिटिशियनांचे पळयले, थंयसर एक कोट आसा. पूण ह्यो सगळ्यो एक कोटांचो खंयच्या बसत? ह्या एक कोटाचो बुन्याद कितें? ह्या एक कोटाचो बुन्याद जावन आसा तांचो फायदो. पूण आज जेजू एक कोटा खातीर मागता. आनी ह्या एक कोटाचो बुन्याद कितें जावन आसा? ह्या एक कोटाचो बुन्याद मोगाच्या भावांनी भयणीनो मोग जावन आसा. मोग ह्या एक कोटाचो बुन्याद जेजू मागता. आमचे जो मोग हांवें तुजे दोन साकला बापा, जो मोग तुवें म्हाका म्हजो केलाय, त्याच मोगांत हे म्हजे शिष्य प्रस्तुत आनी म्हजे शिष्य फुडारी जे म्हजेर पातयेवन आसात, तांणी ह्याच मोगांत एक जावचें. एक कोट मोगाच्यानी भाव भयणीनो कुटुंबांत भोव गरजेचो. पूण कुटुंबांत एक कोट आमी साक जाय तर पयल्यान पयलें हो एक कोट म्हजो आनी म्हज्या देवाचो, हो एक कोट आमी अनुभव करूंक जाय. जर तर देवाचो आनी म्हजो एक कोट अनुभव केल्ली आमी, आमच्या कुटुंबांत हो मोग आमी जारी करी येता. जायतीं आमची कुटुंबांत एकवट ना. जायतीं आमची कुटुंबां विगड जाल्यांत. कित्याक? कुटुंबांत एकवट आसा जाय तर दोन पिलर्स, दोन खांबे भोव गरजेचे. आनी ते कसले म्हूण आमी येदुळूच जाणा आसा. पयलें मागणें आनी दुसरें मोग. जर तर ही दोन पिल्लारां, हे दोन खांबे आमच्या कुटुंबांत आसात तर आमच्या कुटुंबांत कसलेंच उणेपण येवंक साध्य ना. कोणूच आमच्या कुटुंबांत तोडफोड घालूंक साध्य ना. तर हे दोन खांबे आमच्या कुटुंबांत जर तर आसात, मागणें आनी मोग, आमचें कुटुंब सासणीक बालता, मोगाचें कुटुंब जाता, मागण्याचें कुटुंब जाता आनी प्रत्येक तरान एकवटाचें कुटुंब जाता. पळया, ते पयले क्रिस्तांव जेरुसलेमांत ते जियेताले आनी तांकां पळोवन हेरा जातीच्यांनी कितें म्हळें? हाले ही जेजूचे पाटलावदार, हे क्रिस्तांव पळया कितल्या मोगान ते जियेतात. कोणा कडेन उणें आसात तर आपणा कडेन आसलें हाण तांकां ते दितात आनी ते वांटून घेतात. कितल्या मोगान ते जियेतात. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आमचें कुटुंब एकवटाचें कुटुंब जायचें. आनी हो एकवट मोगाच्या भाव भयणीनो कसलेंच गम घालन या कसलेंच फेविकोल या कसलेंच आंटोवचें घालन करूंक साध्य ना. बगार येदुळूच सांगल्या बरी दोन संगती आमच्या कुटुंबांत आमी हाडूंक जाय. पयलें मागणें आनी दुसरें मोग. हें बेसांव आमचें जावं दी, आमच्या कुटुंबाचें जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान मागुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. कालिकांची तुका भेटून दिता, मोकार तुवा स्वीकार करून आमी तये पुरता. तुझे मुखार येता सर्व समर्पिता, भुंड्या वायना सोवे आमकां सासरे थैता. बापा कालिकांची तुका भेटून दिता, मोगार तुवा स्वीकार करून आमी तये परता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेश्वरा देवा बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर.
तुका आमी आतां भेटोन ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्ले बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सोवे आसूं. तुमच्या येशूवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वरशी आमी करून फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सरकाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्या सिसांक दिश्टी पडलो आनी ताच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गार चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदार. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सदर्भान निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Darbarasu servespor tu, serkani sumsar bola tuja vibhava. Vun sergi tukha chiche, vun sergi tukha chiche. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जेज. भूसकी तुका जेज, भूसकी तुका जेज. बापा, करूस तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दोनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपली कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं तांणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मळ्ळें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तीच बरी जीवन जातच तांणी कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी मळ्ळें. तुमी समेस्त घेयात आनी ह्यातले पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणी कराराची ही रगत. पातकांचे बोगसुने मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशा पासून ती वारवतले. ही म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. सोमीचे सुमेलो, सोमीचे सुमेलो, सोमीचे सुजीवन झाला. भावार्थाचो गूढ आमी परगटता. जेजू यानी बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा हक्क पितृमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, लुईस पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर त्रिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मुरये देवाचे माये सांगाती, भगवान धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवाल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपुनान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनांच्या ससना. जेजून आम्हा सर्व पासून एकवटान जियोनच्याक मागले आनी ताणें शिकयलां आमकां सगळ्यांक नीतीची भुरगीं करून आमचे बापा ते आतां बी धीर घेवन मनुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशीर सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी मी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता आनी आमकां चालणेक पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी. स्वर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरभशेन आत्रकतल्यांक आमकां तुजे उदर काकळुतीन स पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांच काल तुमची सवे आसूं. एकामेकाक माया मोगान आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव सगळ्यांक पळयता ती म्हज्या जरती आनी खास्ती हाडिना जावं पूण तुजे काकळुतीन म्हज्या पत्न्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी व्हड वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी.
क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आणि आवताचेत आणि म्हाका नाकाळुने जेजू म्हाका जाय आणि हांव ताका जाय जियेन हांव ताचे विणे. मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इसले कुंजी दिलोलो मोग तुजो पुरो भूय आकाशो सोम्या भूय आकाशो मोकासा पेटो नासो sasan pasun uro motu sopuro somya motu sopuro isle kurji bilolo motu sopuro Akasuro somya bhui akasuro mokaza peto aso sasan pasu huru. सरकार गेल्ल्या पूण गोवाच्या उंड्याच्या आनी दाका वयनाच्या रुपान आमचे कान पिवून जाल्यात तुज्या पुताक आमी घेतला. ताचे वरवीं सर्गींचे जानवान आमी भरू आनी आमकां नवे जीव आनी गटाय मेळो अशी पवित्रात्म्या संगी सगळे देणी शुभमपण घेवच्याक आमी आयती जावं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. येवचो आयतार पेंतेकोस्त परबेचो संभ्रम. त्या दिसा पवित्रत्म्याची मजत विशेष रितीन मागून सकाळी 9 सांजेर 4:30 वरां पर्यंत हांगासर एका दिसाची रेतीर आसा. फमत प्रसंगदार मणदिबाप आनंद रेड्डी कडप्पा रिट्रीट सेंटर आंध्र प्रदेश ते हांगासर येतले आनी रेतीर सोलून व्हरतले. कोंकणी भाशेंत रेतीर आसतली. हांगासर नवे याजक आसात तांची वळख मोठप्यान आमचे गोव्यांताचे वडील मणदीप बाप विल्फ्रेड रोड्रिगास करून दितात. ह्या कार्मेलीत वॉर्डीच्या कर्नाटक गोवा प्रांत्याक नांव कर्नाटक गोंया प्रांत पूण 4 राज्य ताका कुडसून महाराष्ट्र आनी गुजरात ह्या आमच्या प्रांत्याक हावनच्या वर्सा देवान 6 जण नवे याजक फावो केल्यात. तांची मोठव्यान वळख दिवंक हांव कशी व्हरतां. पयले सुवातेर हांगासर पयलो आसा हांगासर आसा मानदीक बाप नेल्सन क्रिस्ट कार्डोस मानदीक बाप पीटर पेरेरा आयसो प्रधान याजक मानदीक बाप आंतोन सोस मानदीक बाप जॉय एग्नल डिसोजा मानदीक बाप रायन टेशन पिंटो मानदीक बाप विल्सन डिकोस्टा. हांव उपकार आटयतां ह्या गोव्यांताच्या वडील मानदीक बाप विल्फ्रेड रोड्रिगास आमकां मोगान आपोवणे दिवन आज ह्या वेदीचेर त्या सोमयाक अर्गां बलिदान भेटोवंक आमकां फावो केल्या. मानदीक बाप विल्फ्रेड रोड्रिगास तुमकां आमी आभारी जावन आसा. सर्वेश्वर तुमचे सोवी आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडका प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां संगत रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी जेजू मनशांचो येस जावनची येलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडाक गुण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेनेरान शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो आतांच्या पवित्र बाळपणांत मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोवप म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. हांगासर ह्या भक्तिकांक येवंक तुवें फावो केलां सुम्या. ह्या पुणतळांत हांव तुजी भरपूर आशिर्वादां हर एका भक्तिकाक तूं फावो करताय त्याच बरोवशान आमी हांगासर आसा. आमची सगळी मागणी तुका समर्पिता. सर भुरग्यांक आमी तुका समर्पिता. आज हांगासर जायते भुरगीं आसात जायते जाणां भुरगीं आसात सुम्या. तांच्या शिकपान तांकां जैत दी तूंच तांकां सांबाळून व्हर राखून व्हर. तुज्या बळवंत हातांनी ह्या सगळ भुरग्यांक आमी समर्पिता. सर युवा जणांक आमी तुका समर्पिता. म्हणजे जायत्या काजारी जोड्यांनी भुरग्यांचे देणे मेळचे खातीर विनंती केल्या त्या काजारी जोड्यां पासून आमी मागता. सर कुटुंबाक आमी तुका समर्पिता जेसू. ज्या कुटुंबांनी नासमाधान आसा बेजार आसा कश्ट आसा समस्या आसा त्या कुटुंबाक तुजो आधार पाठय सुम्या. हे भगवंत जेसू बाळका तुजी सर पदवी अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेनी रुलो मारतल्या सट्टांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावानी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सगर जाता तशीच संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरे कृपेन बरलेले सुम तुजे संगत श्रेम भितर तूं सदीव आनी सदीव फॉलच्या कुशीन जेसू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचे जिवीत तुज्या हातांनी समर्पिता सांगता आमी मागता. ये अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर ये काकुळटीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपळून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतेन बरयल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वरणोच्या सदां सर्वदा. आमेन. बाळू जेजू तुवें फावो केल्ल्या सर उपकारांक आमी तुका अर्गां दिता. प्रतीक जावन साहित्य भक्तीक आनी हांगासर येवन अर्गां भेटयल्यान त्या भक्तिका बराबर आमच्या जिवितांत केल्ली महत् कार्य आमी नियाळटा तुका अर्गां दिता. बाळू जेजू येता व्हडा संख्यान ब्रेस्त हर एका ब्रेस्त हप्त्या मदें इतली भक्तिका हांगासर येता तुज्या आशिर्वादां जोडटा जाल्यार हें तुजेंच अजाप सुम्या. ह्या सर्व भक्तिकांक फावो केल्ल्या आशिर्वादां खातीर आमी तुका दिन वाचता. आमच्या जिवितांत विविध रितीन तुवें आशिर्वादां भरल्याय आमच्या जिवितांत तूं प्रवेश जालाय अर्गां जेजू सांगता आमी मागता. ये भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दय केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपाची इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत जोडू दी. सस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजूक. आमेन. सुमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सुवेरवाणी तुमचे संरक्षण करून तुमचे भितर तरवाणी तुमकां सांबाळून तुमच्या मुखल्यान तरवाणी तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान तरवाणी तुमकां राखूं तुमचे वयर तरवाणी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेन जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. ह्या पुणतळांत हांव बाळू जेजूची विशेष कृपे देणी हर एकल्याक फावो जातात. प्रत्येक जावन साहित्य पिडेस्तां बरी भलायकी जेजून फावो केल्या. त्याच बरोवशान आमची सगळी अस्कत काय पिडा शिडा कश्ट समस्या जेजूक आमी समर्पया.
कितें सक्कट कुडीची पिडा शिडा आसा भाऊ भयणी सुम्या समर्पे बाबा आपूर जेसू आपूर जेसू आपूर जेसू आपूर जेसू आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज काय तुझे कुशी सकाळ सता तुझे संवसारान सा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुपेले आमशिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्व पिडा शिडा गूण केल्लो तोच जेजू तुमचेर आशिर्वाद घालून तुमकां राखूं आनी सांबाळूं आमेन. Jesu Parka Naman Tuka Muli Sarka Naman Tuka Jesu Parka Naman Tuka Muli Sarka Tuka Wandita Beripa Wandita Bukarang Tuja Stimasakam महिमा वाकंता भोगवे कुसा